protected area, and they say that it is protected by Amonkar Port Trust, saying that the access is denied. And when they asked for the inspection also, they denied the inspection to archaeology department. We came here, but nobody denied us. The MPT officials are also cooperating with us, and they have showed us. This is a palace which was built by, I think, Viceregal Palace. Viceregal Palace. It was built in 1705. You know, about 400 years back. And if you look at the structure now, it is in a very bad shape. It has not been preserved, maintained. No maintenance has been applied. MPT has taken it in their possession. They never allowed anybody to do any kind of restoration to that. It's very bad state. So we would find out exactly who has to do it and whose possession, how it has gone to MPT, and whether we can take back and the government can restore it, or if MPT can restore it. We will explore the possibilities of somebody has to come on board and should do it. This is the old glory that we need to restore it and make it open. हातूंतल्यान कितें आसा, इतिहासाच्यो वास्तू आसा. ऐतिहासीक वास्तू जर आमी अश्योच पाड घालपाक दिले जर जाय जाल्यार आमची ओल्ड हिस्ट्री आनी 50 वर्सांनी कोणाक कळचीच ना. कोण कित्या खातीर आयलो, कोण केन्ना रावलो, हें कित्या खातीर यूज केलें. बरोबर न्ही. इंडस्ट्रियलायझेशन जाता, पोर्ट जाता, हें सगळें बरोबर आसा. पूण त्याच बरोबर जे ओल्ड सिग्निफिकंट आमच्यो स्ट्रक्चर्स आसात ते अशें किल जावपा जायना. म्हणून इट इज गूड थिंग आमचे ऑनरेबल MLAन ह्यो गोश्टी आमच्या नजरेन हाडलो. प्रत्येक पॉयंट ताणी हातूंतल्यान घेतिल्लो आसा. whether the access was denied, whether it is true. He has asked the assembly questions. Then आमकां जाग आयिल्ले आसात, and go to see. I asked my officers also go through the records, and they found out that this was built in 1705. The Portuguese Viceregal Palace, it was built in 1705. आणि आता पहिले जर जाय जाल्यार खूब बॅड स्टेट आसा. इट इज ऑलमोस्ट गेल्ल्याक हें आसा. परत एक फावटी आमी कितें तरी करुया. वी विल सिट, वी विल डिस्कस दिस विथ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. इफ पॉसिबल, I will get the honorable chief minister here to impress upon that this is a structure which needs restoration. MPT must be with a good intention to restore it. They must have floated a tender. It is not to hire it out or something. They also must have felt that it needs restoration. For that purpose, त्यांनी tender काढला असतो. But whatever it is, whoever does it, it has to be restored. कळ्ळें न्ही. आमकां तातूंतल्यान बिझनेस करपा म्हणून न्ही, पूण आमचे गोंयचो इतिहास तातूंतल्यान प्रेडिक्ट जाता. गोंयच्या इतिहासाची नोंद हांगा उरता. ओके. आमच्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांचे तर्फे हांव सगळ्यांक पयलीं आमच्या मंत्री श्री सुभाष फळदेसाय ताका थँक्यू म्हणटा. कित्याक म्हाका दिसता आयज पर्यंत कितलेशे आमचे मंत्री जावन गेले, जे आर्कोलॉजी मिनिस्टर आसा, आयज पर्यंत केन्नाच खंयच्याच मंत्र्यान हो विजीट दिवं नासलो. ही इज द फर्स्ट मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय जो आमच्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सींत पर्सनली आयज ताणें किल्ल्याचेर विजीट दिल्लो आसा. तसोच हांगा इवन आमच्या वायसरिगल पॅलेसाकूय तेणें इन्स्पेक्शन केल्लेलें आसा, पळयलेलें आसा कितें कशें कंडिशन आसा. ताका लागून सगळ्या मुरगांवच्या वाटेन हांव पयलीं आमच्या मंत्र्याक कॉंग्रेच्युलेट करता, कितें मुद्दाम ते येयले आनी इज द फर्स्ट मिनिस्टर टू बी हियर. आनी त्याच प्रमाणे आयज आमच्या मिनिस्टरान सगळें सांगलेलें आसा तुमकां. बट एक वायट गजाल दिसता, कित्याक आयज तेदे व्हडली हिस्ट्री आसलेली आनी हे तेन्ना जेन्ना पोर्चुगीज टायमाचे जेन्ना ते कॅपिटल म्हणून तेंच्यांनी हांगा शिफ्ट केल्लेले आनी हे मुर्मगांवान तेंच्यांनी शिफ्ट केल्लेले आनी तेन्नाची ताका हिस्ट्री आसा. सो त्या हिस्ट्री प्रमाणे हो तेंच्यांनी आपलो पॅलेस म्हणून केला आनी तेन्ना ते हांगा रावताले. वायसरॉय आसलो तो. सो तेज्या लागून ही हिस्ट्री आसतना म्हाका दिसता खंय तरी प्रोटेक्टेड जावंक जाय. आनी हेजो जो इतिहास आसा पळय तो आमच्या आख्खे गोंयचे तशेंच हो फुडल्या जनरेशनाक लागून दवरपाची गरज आसा. तेज्या लागून हेजें म्हाका दिसता खंय तरी हेजी नोंद जातली. आनी जशें आमच्या मंत्र्यान सांगलेलें आसा, गरज पडलेली आमी CMाकूय घेवन हांगा येवन ते दाखयतले. कित्याक हो रिस्टोर करपाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता आमचो एक मंत्री आसा तो एकदम डेरिंग मंत्री आसा आनी तो एकदां खंयचें काम हातीन घेतलें तो फाटीं सरना आनी 100% हें आमचें काम जातलें इतली म्हाका पूर्ण आशा आसा.